कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आम्ही असत पणजे पोलीस हेडक्वार्टराचे भायर जाल्यार हांगा आयज एक अशी एक घटना घडली जी सकाळी 10:30 ते 11 हेजे मदीं हांगा जो DGP ऑफिस आसा DGPचे ऑफिशियल मेल आयडीचेर एक मेल येता आनी त्या मेलीन सांगतात की हांगा DGPच्या ऑफिसान बॉम्ब आसा म्हणून आनी हो जो बॉम्ब आसा तो थोड्याच वेळान फुटतलो अशी कितें तांकां मेल येयली। जाल्यार ती जेन्ना मेल येता तेन्ना हांगा रोखडीच हांगा फायर ब्रिगेड पावता, तशीच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड पावता, मागीर तशेंच हांगा बॉम्ब डिस्पोज करपाक तेंची जी टीम आसा तिवूय पावली आनी हांगा सगळ्याक तेंचे कुत्रे बरोबर तेंचे कुत्रे आशिल्ले जे सोदपाक खातीर बॉम्ब सोदपाक खातीर हांगा सगळी तेणी यंत्रणा वापरली, पूण हांगा बॉम्ब मेळ्ळो ना। पूण एक 3 वरां सुमार हांगा सर्च ऑपरेशन जें आसा तें चल्लें आनी तरी आसतना हांगा बॉम्ब मेळ्ळो ना आनी हो जो एरिया आसा त्या एरियान अजून पर्यंत 3 वरां हांगा ऑपरेशन करून जे बॉम्ब डिस्पोजल टीम आसा ती हांगासल्यान भायर सरलेली आसा, पूण फायर ब्रिगेड आनी तशेंच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड जे आसात ते अजून हांगा आमकां आसात ते दिश्टी पडटात। पूण हांगा बॉम्ब ना, हो एक हॉक्सपॉल जावं शकता अशी शक्यता आसा। पूण हे फाटले समज आमी 2 म्हयने पळयले जाल्यार गोंयान हे 3री फावटी अशी एक मेल येयल्या, कित्याक हेजे पयलीं हांगा JEC कॉलेजीन फर्मागुडी फोंड्या हांगा तिवूय येयल्ली, मागीर परवरी एक हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटान थंय एक अशीच मेल येयल्ली, मागीर ही 3री मेल। पूण जेन्ना गोंयान अशी गजाली घडटात, जेन्ना अशी मेल येतात तेन्ना सायबर क्रायम जो आसता तो सायबर क्रायमाचो हांगा कितलो पर्यंत कंट्रोल आसा आनी कितले पर्यंत हे ज्यो कोण मेल धाडटा तांकां सोदूं शकतात सायबर क्रायम हेजेर सुद्दां पळोवपा सारकें आसा। आनी आयज खूब DGPच्या ऑफिसान मेल येयल्या, सो हांगा हेजेर आतां सायबर जो आसा सायबर सेल जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचो तो हांगा हो मेल धाडपी कोण आसा आनी कितें आसा ते बेगीन सोदून काडटलो काय असोय प्रश्न येता। गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।